संयुक्त विद्यमानान हांगा सेलेब्रेट जावपी नॅशनल हँडलूम डे हाच्या सुवाळ्याक खास करून व्यासपीठाचेर आसात गोंय राज्याचे हँडलूम मिनिस्टर्स PWD मिनिस्टर मिस्टर दीपक पावसकर, ज्यांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतलो. नाबार्ड बँकेच्यो जनरल मॅनेजर श्रीमती उषा रमेश, सेक्रेटरी फॉर द हँडलूम जे अशोक, त्याच बरोबर आमचे हँडलूमचे डायरेक्टर बुगडे, तशेंच व्ही देशपांडे, म्हजे समोर आशिल्ले सगळे नाबार्डचे स्टाफ आणि म्हजे सगळे मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो. आज आमी नॅशनल हँडलूम डे मनयता आनी नॅशनल हँडलूम डेच्या निमित्तान सगळ्यात पयली गोंयांत फेमस आशिल्ली कुणबी साडी आनी ताकाच धरून आशिल्लो कुणबी डान्स हांव खूब खूब अभिनंदन करता आमच्या सगळ्या भयणींचे, जेंच्यांनी कुणबी डान्स आमच्या समोर साजरो केलो. तुमी नेटान एकदां तेंच्या खातीर ताळयो मारच्यो आनी तांचें खूब अभिनंदन करचें. आमी पळयता की कुणबी साडी आनी कुणबी डान्स हो पोर्तुगीजां पासून न्ही, द कदंब आनी ताच्या पयलींच्या राजवटी पासून सुद्दां गोंयांत ही कुणबी साडी जाता, कुणबी नाच आसा, कुणबी लोक आसात आनी ताच्या पासूनच की हे सगळें पारंपारीक रित्या म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता पोर्तुगीजांनी न्ही, तर पोर्तुगीजाच्याय पयलीं कदंब राजवट आनी ताच्याय पयलीं आशिल्ल्या हाच्या पासून हें सगळें पारंपारीक रित्या गोंयांत चलत आयिल्लें आसा. जी आमी कुणबी साडी आज तुमकां स्पेशली मॅडम उषा रमेश हांच्यांनी स्वता जी साडी न्हेसल्या आनी तेणी सांगलें की ही कुणबी साडी गोंयांतूच तयार जाताली, बट ती आपल्याक आज दिसता आसलें ना पडा तमिळनाडूच्यान हाडची पडली. म्हाका तेजें खूब बरें दिसता, कारण ती गोंयांत आयल्या उपरांत म्हणजे गोंयांत आयिल्ल्या पयल्याय फंक्शनाक तेणी कुणबी साडी वेअर केल्ली. आयच्याय दिसा परस कुणबी साडी आमी कोण घालिना आसतली, कदाचित आमकां घालपाक लजूय दिसता आसतली, बरोबर काय न्ही. बट पुराय देशांत हँडीक्राफ्ट म्हणून जेन्ना प्रमोट करता तेजी कॉस्टूय तितकीच व्हड रुपांत आसा. आनी ती प्रमोट करपा खातीर तेणी आमची दोनूय ज्यो सेंटर्स आसा, म्हणजे आमचे पेडणे आशिल्ले कोरगांव आशिल्ले सेंटर्स आनी आमचे सांगे आशिल्ले आमचे हँडलूमचे सेंटर्स, म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें बाब डायरेक्टर बुगडे हेका दोनूय सेंटरां विजीट करपाक लायली. दोनूय सेंटरां तेच्यांनी विजीट करून परत एकदां दोनूय सेंटर एक्टिवेट केली आनी त्या निमित्तान गोंयांत पयले फावटी कुणबी साडी आसतली, कुणबी शॉल आसतली, ही प्रमोट करपाक आमी सुरवात केली. आनी मॅडमीन तिका आनिकूय प्रमोट करपा खातीर म्हणजे आयच्या ह्या दिसाच्या निमित्तान चड प्रमोट करपा खातीर फुडें हाडलें. हांव खरोखरूच म्हणजे गोंय सरकारच्या वतीन नाबार्डच्या सहकार्यान जावपी ह्या कार्यक्रमाक हांव मना पासून म्हाका बरें दिसता की NABARD have taken the initiative. So, behalf of from Government of Goa, I especially thanks for the NABARD for their initiatives. You have taken these initiatives in the state of Goa. सांगपाक खूब खोस भोगता की आमी वेगवेगळे कडेन आमच्या हँडलूमच्या वतीन वेगवेगळे हँडलूम सेंटर्स सुरू केल्या. सावर्डे आसतली अशा वेगवेगळ्या भागात आनी वेगवेगळी विवर्स तुमी जी आसा हे करपाक सुरवात केल्या. फक्त ही सरकार ट्रेनिंग दिता म्हणून म्हयनोभर किंवा 1.5 म्हयनो 2 म्हयने ट्रेनिंग घेवपा खातीर न्ही. जेन्ना आमी त्या कुणबी साडीक GI टॅगिंग घेता म्हणजे वी आर सिरियस. खंयच्याय स्टेटींत गेल्या उपरांत त्या स्टेटीची स्पेशलिटी कितें आमी सदांच पळयता की गोंयची स्पेशलिटी कितें ही प्रत्येक फावटी काजू ही गोंयची स्पेशलिटी म्हणटा. आमी म्हणटा टॅक्सटायलान आमची स्पेशलिटी कितें आसा, तुमी सिल्क साडी प्रत्येक कडेन गेल्या काय ना ते आपल्या तसली स्पेशलिटी दाखयता. गोंयांत आयल्या उपरांत कुणबी साडी स्पेशलिटी जर दाखयतले आसत जाल्यार प्रोडक्शन तितक्या मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय आनी तें प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपा खातीर आमी भितर प्रायवेट प्लेयर्स येवपाक जाय, कमर्शलायजेशन जावपाक जाय आनी तेच आमच्या डिपार्टमेंटान इनिशिएटिव्स घेवन अशे खूब जाण इन्वेस्ट करपाक तयार जावपाक जाय आनी तांच्यांनी ह्या नवीन नवीन इन्वेस्टमेंट ह्या कुणबी साडीन करपाक जाय. तेज्या खातीर लागपी आर्टिजन्स तयार करप हे सरकाराच्या वतीन सुरू आसा. आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात तुमकां एडवान्स ट्रेनिंग जी गरज आसा ती दिवपाची आमची तयारी आसा. बट ती फक्त ट्रेनिंग पुरते उरचें न्ही, तर तुमीय बी ताजो आपल्याक कशा पद्दतीन आपण अजुनूय फुडें वचूं शकतले हाजो विचार करचो पडटलो. कशा पद्दतीन आमी एखादो युनीट सुरू करूंक शकतले. मागीर ताका लागून टॅक्सटायल डिपार्टमेंट गोंय सरकारचें आसतलें, टॅक्सटायल डिपार्टमेंट केंद्र सरकारचें आसतलें. विविध सगळ्यो सबसिडीज ज्यो आसा तेज्या खातीर मेळपी त्यो सगळ्यो मेळपाक आमचो डायरेक्टर सदोदीत प्रयत्न करपाक शकता. तो निश्चितच म्हणजे तुमकां जी मदत जाय ती मदत सरकारा कडल्यान मेळटली आनी
गोंय सरकार हे ह्या बाबतीत सिरियस आसा म्हणून तर आमी आमचे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडलां जे तुमकां अशोक कुमार आनी श्रीमती उषा रमेश ह्या दोगांयनी सांगलें आमकां येता त्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत म्हणजे आमी गोंयचे 60वें मुक्ती वर्स मनयता आनी त्या निमित्तान आमी याद करपाक जो कार्यक्रम जातलो त्या कार्यक्रमाक आमकां कुणबी साडी जी आसा ही गोंयची प्रायड म्हणून आमकां प्लेस करपाक जाय ताच्या खातीर आसपी वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या कुणबीच्या रिलेटेड जे आसतले हे केले वयतले तितून तुमी पार्टिसिपेट जावची जेणे करून 60व्या वर्स मुक्तीच्या निमित्तान आमी कुणबी ही प्रमोट केली तिका GI टॅगिंग मेळ्ळो आनी पुराय देशभर ज्या ज्या जाग्यार कुणबी साडी मेळटली ती गोंयची कुणबी साडी म्हणून प्रसिद्ध जाली वयतली आनी ती वयची अशी म्हजी इच्छा आसा. हाच्या व्यतिरिक्त आमी पळयता की हँडलूमच्या डेच्या निमित्तान वेगवेगळे हँडीक्राफ्टचे कलाकार आसतले वेगवेगळे ज्यो गोंयांत पारंपारीक रित्या जाता भायर डिस्प्ले केल्या हे पारंपारीक कलाकार गोंयांत आसा बट ही कला लुप्त जायत पावल्ली आसा. आमी प्रत्येक गोश्ट पळयता मागीर ते कुंभार काम आसतलें बांबू काम आसतलें किंवा हँडीक्राफ्टांतले इतर कामां आसतल्यो ह्यो ट्रेडिशनली हे कलाकार गोंयांत आसा अजुनूय आसात बट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन आत्तां जर ती म्हणजे पास ऑन जाले नासत जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या जनरेशना कडेन मात ही कला वचूंक शकना. ताच्या खातीर हे गव्हर्मेंटा कडल्यान इनिशिएटीव घेतलीच बट तुमी बी ते शिकोवन पास ऑन करपाचो जो प्रोग्राम आसा हो फुडें वचपाक जाय जाल्यारूच ही कला जी आसा ही टिकून उरूंक शकता. बट डेफिनेटली हे आर्टिजन्स तयार करपा खातीर आनी हँडीक्राफ्टांतले वेगवेगळे कलाकार परत तयार करपा खातीर वेगवेगळे आर्टिजन्स तयार करपा खातीर सरकार आपल्या परीत आमी सदोदीत कार्यरत आसतले. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन हँडलूम प्रमोट करपा खातीर देशभर म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की आमी हँडलूम आमी स्वता विकत घेवपाक जाय आमी स्वता वापरपाक जाय आमी स्वता तेजी सुरवात करपाक जाय. म्हणजे तेन्ना जाल्लो मुवमेंट म्हणजे स्वातंत्र्याच्या काळात बट ते न्ही तर आतांय बी हँडलूमच्या कलाकारा खातीर अशा पद्दतीचे आमी जर स्वता प्रमोट करपाक लागले दुसऱ्याक गिफ्ट दिता आसतना आपल्याक कितें घेता आसतना आमच्या आर्टिजनान तयार केल्ले प्रॉडक्ट जर आमी विकत घेवपाक लागले जाल्यार निश्चितच ताजो फायदो हो वेगवेगळ्या जाणांक जावपाक शकता आनी जातलो अशें म्हाका दिसता. गोंय सरकारच्या वतीन फक्त जनरल पब्लिका खातीर हांव मुद्दामून सांगता देर इज अ रिजर्व पोस्ट इन द टेक्सटायल इंजिनियरींग म्हणजे 2 पोस्ट रिजर्व आसा टेक्सटायल इंजिनियरिंगा खातीर चुकून एखादो दुसरोच भुरगो वयताना म्हाका दिसता बट इन फ्युचर देर इज अ ब्रायट फ्युचर फॉर द टेक्सटायल इंजिनियरींग. कोणाची भुरगीं जर 12वी पास जाल्या उपरांत आसत वीच it is a diploma for diploma in handicraft it is a 10th pass and for the degree course it is a 12th pass. ताजो सगळो खर्च गोंय सरकार करता म्हणजे ताका लागपी 2 वर्सांचो शिक्षणाचो थंयसलो रावपाचो खर्च हो गोंय सरकार करता आनी इन फ्युचर ह्या डिप्लोमा कोर्सीसाक वेरियस जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो गोंयांतूय अवेलेबल आसतल्यो. ज्यो डिग्री कोर्सीस आसा 2 सीट ताज्याय खातीर सगळो एक्सपेन्सीस गोंय सरकार करता आनी इन फ्युचर ताज्याय खातीर हे वेगवेगळे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो गोंय सरकारानूय अवेलेबल आसतल्यो. म्हाका दिसता निश्चितच आमी हे प्रमोट करपा खातीर तुमी सगळे जाण आपल्या परीत काम करतले. आमी सगळ्यांनी मेळोन जर काम केलें आनी प्रमोशन लोकां पर्यंत करपाचें जर केलें जाल्यार निश्चितच म्हणजे आमी हँडीक्राफ्टाच्या बाबतींत खूब बरी स्टेप्स घेवपाक शकतली. परत एकदां माय प्रायड माय हँडलूम म्हणजे आमी स्वताचो हँडलूम हो आमच्या खातीर एक गर्वाची गजाल आसा आनी ते सगळे जाण फुडें व्हरतले. समेस्त गोंयकार आपल्या परीत गोंयांत जावपी हँडलूम प्रमोट करपा खातीर सदोदीत कार्यरत रावचे. आयच्या नॅशनल हँडलूम डेच्या निमित्तान देशभर जावपी हँडलुमाचे प्रमोशन्स गोंयांतूय बी तशाच पद्दतीत हँडलुमाचे सगळे प्रमोशन जावचे हें समेस्त गोंयकारां कडेन मागता. आनी हँडलूम डेच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक जे हँडलुमांतले विवर्स आसात आर्टिजन आसात जे खास करून ह्या सुवाळ्याक हजर आसात त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता स्वागत करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.